बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देव कृपेन बोल्लोलो दीस तुमकां हांव दितां आनी माई मोगाचो येवकार दितां. आयचो विशय देवाच्या राजान जेवणाक बसतीत ती सुभागी. सुटकेचें पुस्तक 22:23 वोळ 25. सर्वेस्परा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवणाचेर आशिर्वाद दितलो आनी तुमचे सोर पिढींतली तुमकां निवारतलो. मोगालची सू साद्या उंड्या रुपान तूं आमचें मोदें हे वेळार हाजीर आसा. मनशा सवें देवाचो मोग तुवें उगडापो केलो. मोगान आनी एकवटान जिवंक शिकयलें. मोगाच्या आनी एकचाराच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलोय. तूं आमचो मोगाळ देव, आमचो सोमी, आमचो रोचणार. तुकाच आमी सोत मानता आनी तुकाच आमी आमची मान बागावन नमस्कार करता. गीत गावुया आर्फो बापाच्या एकल्याच पुता. बापाच्या एकल्याच पुता स्वर्गीच्या पोलीस रासा स्वर्गांतून देवून आयलाय संवसारांत माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाचोरांक स्वर्गार रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार. उण्याचे घेतले रोपणे जालोय तूंच जेवणाचे. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका
इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 24:7 वोळ 14 अशें सांगता. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरसां आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनी म्हजें मुखामळ सोदूं आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव स्वर्गांतां तुजें मागणें आयकतलों आनी तिचीं पातकां बोगशितलों. हांव तांच्या देसाक रोगतांतलो मेकळो करतलों. मोगाल जेजू, बरें करूंक आनी आमच्या जिविताची नवसोनी करूंक आमकां जायते सोयीक फावो जातात. पूण आयज करतलों, फाल्यां करतलों अशें चिंतून बरे सोयेक आमी ओगडायता. खाजगी मागण्यांतल्यान, नियाळांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां देवाची खोशी आमच्या जिवितान वळखूंक मेळटा. असल्या वस्तूंक आमी मोल दिनासतना देवाची खोशी करचे बदलेक आमी आमचीच खुशी केल्या. आमकां बोगोस दुनिया. सोम्या काकलुटकर. गीत गावया बोगोस म्हाका. Patkata uciela Jesu bogus maka Patoka venkela Sumya moja Patok moje Jesu Kazat moja riglam Patoka vengelam Sumya moja Patok moje Jesu Otmiat moja riglam Patoka vekelam Sumya moja Patok moje Jesu Kutuban moja riglam Patoka vekelam Sumya moja Patok moje Jesu Monad moja riglam Patoka vekelam Sumya moja
देवान आमकां सोबार देण्यांनी बोल्ल्यान थोडो वेळ ओगीच रावन सगळीं बरेपणां नियाळुया आनी सर बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ली चीट आवेसवो 4 वळ 6 अशें म्हणटा, कसलेच हुस्के काडूं नाका. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. सर्गीच्या बापा, दिनवास आनी आर्गां तुका ह्या वेळा आनी आयच्या दिसा खातीर. तशेंच आर्गां तुका आमच्या सोम्या जेजू पासत. बापा, आमकां आपल्या भुरग्यांक सदांच आपलो मोग आनी मोयपास दिवंक आनी सगळीं बरेपणां आनी देणी फावो करूंक आपल्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे पासत ह्या संवसारांत धाडलो. बापा, तुवें आपली काकलूत आनी दया आमचे सवें सदांच दाखयली. जेजूचें जिवीत, ताची शिकवण, ताचें जिवीत आमकां तुजो मोग उगडापो करता. आर्गां तुका सोम्या. देवान दिल्ल्या सगळ्या बरेपणां पासत गितांतल्यान देवाक दिनवासुया. गीत गावुया E7 कोरात वाकाणी. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोदवेची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोदवेची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या राजाची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या राजाची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे कोडेची. कोरात वाकाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे कोडेची. कोरात वाकाणी,
जेजूच्या रक्ताची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या रक्ताची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूचे मायेची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूचे मायेची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या नावाची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या नावाची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या आत्म्याची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या आत्म्याची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी जेजूच्या बापाची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी पवित्रेत्वेची कुरात वाकानी कुरातीन वासनी पवित्रेत्वेची सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर लुकाचें शुभ वर्तमान 14 वळी 15 ते 24. हें आयकून बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतीत ती subhagi. पूण जेजून तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां. अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले. पयल्या चाकराक म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यान, तीं तपासूंक वेता. देखून माफी कर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव
हालींच लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना पिंडोळून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोंगराच्या रस्त्यांचेर आनी बिडींनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, पांगळ्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुज्या हुकुमा पोरमोणें केलें. तरी आसतना आनिकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नोगरा भायल्या रस्त्यांचेर आनी ओडपां मदें वच आनी मोचें घर बोडटा तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्या भितरलो एकलो लेगून मोच्या जेवणाक जेवण चाखूंक पावचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर सोजमूक एक ल्हान उदाहरण. एनी नांवाचें तरणाटें चेडूं एका हॉटेलान आपल्या सुटयेच्या दिसांनी वावर करतालें. ताचो वावर दिसाक 10 रूम नितळ करपाचे आसले. जायतो लोक त्या हॉटेलान येतालो. एक दीस असोच ते हॉटेलाचो वावर करता आसतना ताका एक मनीस भेटता. ताचें नांव मायकल. जेन्ना एनी ताचो रूम निवळ करतालें तेन्ना तो ताचे लागीं उलयतालो. एक दीस सोदांचे भाशेन एनी आपले 10 रूम नितळ करतच सांजेचे मिसाक वेता. तेन्ना ताका वाटेर मायकल भेटता. तो आपली कार थांबयता आनी एनीक विचारता, खंय वेता? ये, हांव तुका पावयतां. एनी ताच्या कारान बसतच मायकल जायते प्रश्न ताका विचारता. तुज्या असलीं तरणाटीं मिसाक वचूंक सोदिनात. तरी आसतना तूं कित्याक वेता? सुमानाक कितले फावटी तूं मिसाक वेता? शर्मांव कशे आसतात? तूं क्रिस्त प्रसाद शेवता? मायकलाच्या ह्या सगळ्या प्रश्नांक एनी एकूच जाप दिता, ये आनी पळय. तेन्ना तो इगोर्जीन भितर सरता, दिमी घालता, दोळे बंद करता आनी पवित्र संस्कारान आसलोल्या जेजूस सांगाता वेळ सारता. उपरांत मिसान वांटो घेता. आनी मीस कोबार जातच मायकल एक जाप काडिनासतना वेता. दुसऱ्या दिसा एनी ताचो रूम साफ करूंक रुमान गेलें. तेन्ना तो तें हॉटेल सोडून गेलो म्हूण गमता. ताच्या कुडान एक नोट दवरलेलो तो एनीक मेळटा. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, एनी, तुका देव बरें करूं. म्हज्या बिझनसान लॉस जावन
हांव रिणान बुडलोलो, सारकोच निराशीत जाल्लो. कितें करचें तें म्हाका सोजमोना जावन हांव बेजार जावन ह्या हॉटेलांत आयलो. जितलो हांव चिंतालो तितलो हांव आनीक घुस्पोतालों. तुवें म्हाका मिसाक आपयलो आनी मिसान हांवें वांटो घेवन जेजूक म्हज्या काळजांत घेतलो. ताच्या पवित्र जेवणान म्हाका गोठाय बळ मेळ्ळें. 10 वर्सांनी पयलींच फावट हांवें मिसान वांटो घेतलो. देवान म्हजें मन उजवाडायलें आनी म्हाका वाट दाखयली. देवाक आर्गां दिवंक हांव म्हज्या घरा परतून वेतां. आमचो देव मोगाळ आनी उदार आपली कृपा आनी कुशलकाय आमकां वांटूंक एका व्हडल्या जेवणाक आपोवणें दिता. कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आमंत्रण दिलें. येयात, सगळें तयार जालां. हो मनीस म्हणल्यार देव. ताका फकत आमचें बरेंपण जाय, आमची कुशलकाय जाय. एका बापायचो आवडो आपलीं भुरगीं सदांच कुशल आसूं. पूण आमचें कोटा. आमी आमच्याच संवसारांत जियेता. संवसारी गरज, संवसारी आशा आनी गिरेस्तकाय. आमचें ध्यान मन संवसारी गरजांचेर. उदारपणान देवाची देणी घेवचे बदलेक आमी देवाचे कृपेचीं दारां बंद करता. देव आमकां फुकट दिवंक सोदता, पूण आमी आमच्या वाद्याची जाता. जेजू आमचे खातीर आपुणूच खाली जाता. आमची पातकां आपणाचेर घेता आनी खुर्सार मोरो पुर्यान खालतो जाता. आमकां सर्गीचे गिरेस्तकायेन भरूंक सोदता, पूण आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवता. मिसाची भेट असलें एक देवाचें मोगाचें आनी कृपेचें जेवण. आपकुशीन वांटो घेवया आनी सर्गीची गिरेस्तकाय घेवन ओत्मीक वाटेन आमी सगळीं गिरेस्त जावया. मोगाळ बापा, सर्गीची गिरेस्तकाय जावं आमची दिसपट्टी आशा. हे वेळार सगळ्या विस्वासान आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भावा भयणीच्या रुपान
किरीत भाशेन पिडेवंत आनी गरजेवंताच्या रुपान जेजू आमकां मेळूंक येताय. ताची सेवा करूंक तांकां बरें करून जेजूक आमी अणभवूंक पावूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल आसूं आनी देवाचे सदांच उपकार आठोवंक कृपा मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जायत्या गोरब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून सगळीं किजिलां रोगताचीं भाव भयणी लेगून एकामेकाक वळखो नासलोले पोरीन जियेतात. असल्या कुटुंबांतल्या सगळें वायट काडून उडय आनी थंय शांती आनी एकवट वसोसो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. आमच्या सण एकल्याच्या जिवितांत जायते प्रश्न आसात. असल्या वेळार आमी जेजूच्या उतरांतल्यान गोठाय घेवंक आनी जिविताच्या अवघडायेंक काळजीदारपणान फुडें करूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. मोगाल जेजू, तुजें काळीज भोगसण्याचें, आमचेंय काळीज तुज्या काळजा सारकें भोगसण्याचें कोर म्हूण आमी मागता. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताय तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणी म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.